पवित्र एवकरिस्ताच्या बलिदानांत वांटेली जावं ह्या वेदी समोर आमी जमल्या. आयची देवस्तुती जेजू बरा गवळ्या थंय बरवश्या ताच्यो विश्वासी शेळयो जावया म्हणलो संदेश दिता. बरो गवळी आमकां राखता आनी सांबाळटा, मोगान आमची जतन करता. आमी ताच्यो शेळयो ताचे संगी विश्वासान जियेतना ताची बेसांवां आमकां लाभतात. आज आमी देवपुणेचो आयतार संभ्रमता. आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांनी देवाच्या ताळ्याक पाळो दिवन जेजूची बरी खबर याजाक धर्मीक जावन संवसारार परगटच्याक ह्या एवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार मागया. मोगाच्यानो आज आमच्या पिरगजेंत पयल्या कुमगाराचो संभ्रम. आमच्या पिरगजेची 5 जाणां भुरगीं पयले पटी जेजूक तांच्या काळजान स्विकार करतात. ह्या भुरग्याक आमी बरें मागया. आज जेजूक सेवटी आयती जातना तस्सो जेजू तांकां सर बेसांवांनी बरोवन दी. तांच्या मुखल्या जिवितांत जेजू जावं दी तांच्या जिणेचें केंद्र. तांच्या आवय बापायक आनी पिरगजीक ती जावं दीत संतोशाचें तारण. जेजू द्वारे तांची जिवीत परजळून दी आनी जायत्यांक जेजूचो स्वादीक परमळ दिवची सुबीत पुलां जावन ती पुलोवन दीत म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया. संभ्रमासो त्रिदेवा कुलसून गावसो आमचे ताणे ओतल्या कुरपे देण्याचो उगडास काडून उपकार बावडून नरका दिवचो. दिसायचो संभ्रमासो त्रिदेवा कुलसून गावसो आमचे ताणे ओतल्या कुरपे देण्याचो उगडास काडून उपकार बावडून नरका दिवचो. एका मौनान खालत्या काळजान याजक बाबा सगळे सर्व एकठांय जाल्या. जेजू नांवान पेटोवंक करगा बलिदान दैवीक उतरांची दिसायचो संभ्रमासो त्रिदेवा कुलसून गावसो आमचे ताणे ओतल्या कुरपे देण्याचो उगडास काडून उपकार बावडून नरका दिवचो. दिसायचो संभ्रमासो त्रिदेवा कुलसून गावसो आमचे ताणे ओतल्या कुरपे देण्याचो उगडास काडून उपकार बावडून नरका दिवचो. मोगाचेनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता. आज आमकां व्हडा संभ्रमाचो दीस. आमच्या मदलीं 5 जाणां भुरगीं जेजूक पयले पटीन तांच्या काळजान घेवंक अत्रे घेवन आसात आनी आज ह्या वर्त्या संभ्रमाच्या दिसा हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमचे संगी आसात. मानदे बाप ऑल्विन रिचर्ड डिसोजा गवांते शिरताडी बिरगजीचे याजक जाल्या उपरांत माडंत्यार बिरगजीन सहाय्यक पेगार वा मंजूर सेंट जोसेफ इंजिनियरींग कॉलेजीन असिस्टंट डायरेक्टर जावं ताजे उपरांत तांचे उसलें शिकाप जोन आतां प्रस्तुत मंगळूर DSCच्या कुटुंबाजिनिये केंद्राचे डिरेक्टर जावन सेवा दिवन आसात. तशेंच निवृत्त जाल्ल्या याजकांचे जबाबदारी गार्डियन जावन जबाबदारी घेवन आसात. म्हज्या उपरांत कुटुंबाजिनिये केंद्रांत निवृत्त जाल्ल्या याजकांच्या घरा जबाबदारी तांणी घेतल्या आनी भोव अपुर्बायेन फाटल्या एका वर्सांतावन ही जबाबदारी ते चलोवन व्हरून आसात. त्या देखून ह्या वखदां तांकां हांगासर आज हे मिसाचें बलिदान भेटयतना
देवाच्या उतराचो नियाल दिवंक आनी प्रत्येक जावन ह्या ल्हान भुरग्यां खातीर ते मागोवंक आसा. त्या देखून तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन ह्या याजकाक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. ह्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या परी आसात. अर्गां जावन एमिसाचें बलिदान भेटयतात. इतनाच्या पयल्या कुमगाराच्या संदर्भार प्रितम आनी सुनीता डिसोजा ल्हान फुलवाडो, जायनाच्या पयल्या कुमगाराच्या संदर्भार अर्गामीस भेटयता. रॉय आनी सुप्रीत रोड्रिगास ल्हान फुलवाडो, शननच्या पयल्या कुमगाराच्या संदर्भार अर्गामीस भेटयतात. नवीन आनी शांती फेर्नांडीस नित्यारवाडो, अल्विशाच्या पयल्या कुमगाराच्या संदर्भार अर्गामीस भेटयतात. अनिल आनी डेन्नी डिसोजा ल्हान फुलवाडो, क्रिस्ताच्या पयल्या कुमगाराच्या ह्या संदर्भार अर्गामीस भेटयतात. नितीन वास आनी कुटुंबाची. तशेंच गॉडविन आनी सरिता डिसोजा लग्नाच्या वर्सिकोसा संदर्भी पवित्र कालदवाडो, क्लीन दांतीस जल्म दिसा संदर्भी किन्नीगोळी, दयाल आनी वियोला कुटिनो सांजूद वाडो, प्रेस्ती सिक्वेरा नित्यादरवाडो, प्रशांत कुटिनो सांजूद वाडो, नॉर्बर्ट आनी जॉन कुटिनो 25 वर्सांच्या लग्नाच्या वार्षिकोसा संदर्भी सांजूद वाडो. कुटुंबांत देवतीन जाल्यार आत्म्या वचून मीठ भेटयता. प्रितम सुनीता डिसोजा ल्हान फुलवाडो, सुप्रीत रॉय डिसोजा ल्हान फुलवाडो, प्रशांत कुटिनो सांजूद वाडो, वीरवास किन्नीगोळी. देवतीन चार्ल्स लोबोच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता. प्रकाश लोबो ल्हान फुलवाडो, देवतीन जॉन आनी लुसी डिसोजाच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता. ग्लॅडिस फेर्नांडीस ल्हान फुलवाडो, देवतीन विक्टर कुटिनो आनी मेरी डिकोस्टाच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता. मेबल वी कुटिनो सांजूद वाडो, देवतीन जॉन आनी वलेरियाना कुटिनोच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता. नॉर्बर्ट जॅनेट कुटिनो सांजूद वाडो, देवतीन लिल्ली कुटिनो आनी कुटुंबांत देवतीन जाल्ल्या आत्म्या बसून मीस भेटयता. नॉर्बर्ट जॅनेट कुटिनो सांजूद वाडो, देवतीन चार्ल्स कुटिनोच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता. ॲलिस कुटिनो वेलांकणी वाडो. तशेंच गरजेवंत आत्म्याक मीस भेटयता. वीरवास किन्नीगोळी. ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना आमची त्या सवा मागणी सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण कर. आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर विशेष तरान आमी मागया. पापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. भावा भयणीनो, एक कुटुंब जावन ह्या देव तेंपलांत आमी हजर आसा. आज बऱ्या गवळ्या विशयांत आमी नियाळ करता. बरो गवळी आमकां हर एकल्याकी वळखता आनी आमी ह्या गवळ्याच्यो शेळयो आमी आमच्या सोमयाक आमी वळखूंक जाय. आज देव पावण्याचो आयतार आमी संभ्रमता आसतना देव पावण्या खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत आमच्या फिरगजेंत देव ताच्या सेवेक भुरग्यांक तशेंच युवा जनांक विंसोवन करून दी म्हणून आमी मागया. ह्या प्रत्येक जावन आज ह्या 5 तरणाटे भुरग्यां खातीर आमी मागता आसतना देव तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून दी. जेजूक तांणी ताच्या काळजांत स्विकार करता आसतना तांकां जेजू बरेच ताच्या जिवितांत ताका जेजूच्या मोगांत वाडोवंक, जेजू कशें प्रायनांनी जाणवायेन वाडलो तशेंच तांणी प्रायन जाणवायेन भावार्थान बरवशांत वाडोवंक जाय आसली कृपा ह्या बलिदाना वेळार मागया. हें बलिदान योग्य रितीन भेटोवच्याक आमी आदारलेल्या सुखीचो उण्यापणाचो उडास कर देवा लागीं बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गन्याव सरोवन सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संवकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सस्तच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत कर.
शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढताय आमची कातूर कर तू बापाच्या उजव्या कोसलाय आमचे मागणे मानून घे नित्य पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या अमर बापा तुझ्या नांवान ससनच्या जिवितशी आमकां सोलोवन व्हरून जेजूक तुवें तुज्या शेळयांक गवळी करून धाडलोय. ह्या शेळयांच्या हिंडांत सर्व मनशांक एकठांय जावची आनी ससनाचें जिवें सोबामपणान तांकां मेळचें म्हणून जणवायन आनी मोगान तुवें थारायलें. तर समेस्त मनशांक ह्या बऱ्या गवळ्याच्या हिंडांत भितर सरूंक ताचो ताळो आयकून ताचे फाटल्यान वचूंक आनी जिविताचे जरीशीं पावोवंक करपा दी म्हण आमी मागता. आयच्या दिसा पयल्या फावटी आपल्या काळजांत जेजूक स्विकार करच्या ह्या 5 जाणां नेणटेल्या भुरग्यांक तुजो आशिर्वाद घाल. हें आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तो व्हड पावल आनी ताचे सांगाती पेरगे तावन तांचे पैन मुंदरून पिसिदियांतल्या अंत्योक शाराक पावले. हांगा एक साबत दिसा सिनागोगान भितर सण ते बसले. साबत संत जुदेवा भितरले आनी आयले वर्स जुदेव धर्माक परतल्ले भितरले जायते जण पावल आनी बार्नाबास सांगात धरून गेले. धर्मदूत तांच्या लागीं उलयले आनी देवाचे कृपेन ती रावून तांणी तांकां उमेद दिली. दुसऱ्या साबता दिसा चड उणें सगळें शारस देवाचें उतर आयकूंक जमा जाली. पूण लोकांचे केट पळोवन जुदेव मुसरान भरले आनी निंदा करून पावलान सांगिल्ल्याक विरोध उलिले. तितल्यार पावल आनी बार्नाबास कांय पाटी फुडें करिनासतना तांकां धैर्यान अशें सांगी लागले, देवाचें उतर पयलें तुमकां कळीत करची गरज आसली. पूण तुमी तें इन्कार करून ससनीक जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण लेखता जाल्ल्यान आमी तुका सांगता आनी हेर जातीच्या लोकां थंय परतात. तशें करूंक सर्वेस्परानच आमकां ताकी दिल्ली आसा. पृथ्वीच्या पंता पर्यंत बाचावीचे हातेंतून जावच्याक हेर राष्ट्रांचो एक उजवाड म्हूण हांवें तुका नेमलां. हें आयकून जुदेव न्हय आसले आनी संतोसले आनी देवाच्या उतराक तांणी महिमा दिली. ससनीक जिविता नेमेल्ल्या सोमेस तांणी सत मांडलां. अशें सोम्याचें उतर त्या देशांनी सगळ्यांनी विस्तारलें. पूण जुदेवांनी थोड्या भक्तिवान आनी मानतानाच्या स्त्रियांक आनी शारांच्या मुखेस्तांक
चालवायले आणि पाऊल आणि बर्नाबस कटकाय उठयली. शेकी आपले प्रांतांतले तांकां दवंडयले. देवदूतांनी तांचे विरुद्ध आपल्या पांयांतली धूळ पापटिली आणि ते इकोनियाक बैसन गेले. पूण शिस संतोष आणि पवित्र आत्म्याने भरले. देवाचे उतर हे संतोषान सर्वेस पराजे जय मोन ये पृथ्वीये उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गीता गाऊन ये ताचे समोर. सर्वे स्पोर्ट्स दे मोन जळना जाया तो आमचो रसनार आमी ताची जावना साव आमी ताचो लोक ताचा हिंडाच्यो शेल्यो. उगडापान पुस्तकांतले वाचप. हांवें जुवावन कोणाचे निमेजूंक साथ दिना. तितलो ओट एक लोकां जमो देखलो. तांतून सर देशाभासांचो आनी जाती कातींचो लोक आसलो. तेवळ ताणें म्हाका सांगले तो ओट आकांत उतरून आयलेले म्हळ्यार हेंच ते तांणी आपले दगले शेलयेच्या रक्तान धुलेत आनी दवे केलेत. देखून ते देवाच्या शियासान समोर उबे आसात. दीस रात ताच्या मंदिरान ताची सेवा करतात. शियासनार बसून आसात तोच ताची जतन घेता. तांकां या फुडार ताण भूक लागची ना. सूर्याची किरणां वा दाव मारचो ना. कित्याक शियासनार आसलेली शेली तांचो राखणो जातली. तेंच तांकां जीव दितल्याक उदकाची जरी शर्शी व्हरतली आनी देव ताच्या दोळ्यांतली दुकां पुसून काडटलो. देवाचे उतर ए. Alleluia.
क्रिस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो जुवांव परमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या त्या वेळी जेजू म्हणालो म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात हांव तांकां सस्नीक जिवीत दितां आनी ते केदींच नास जावचे नात म्हज्या हातांतलें तांकां ओडून काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना तांकां म्हजे आदीन केल्लो म्हजो बाप सगळां प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत हांव तांकां ओडून व्हरूंक कोणाच्यानच जावचें ना हांव आनी बाप एकच देवाचे उतर हे वाकर्णी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्ततय भोवमोगाच्या भुरग्यानो भावा भयणीनो आज ह्या पिरगजेंत एक वर्तो दीस आमच्या मदलीं 5 जाणां भुरगीं पयले फावटी जेजूक आपल्या काळजांत घेतात तांच्या सवें ताची कुटुंबादारां प्रत्येक जावं ताचे आवय बापूय तशेंच आमी सगळे फिरगस कुटुंबां सांगाता मेळून तांचे खातीर आमी मागोवंक आमी हांगासर आसां तांच्या संतोशांत आमी वांटेली आसां आनी आज आमी बऱ्या गवळ्या विशयांत नियाळ करता आसतना देवाच्या उतरांतलें एक उतर आयच्या नियाळाक हांव घेतां तें जावन आसा हांव तांकां वळखतां आमचो सोमी बरो गवळी आमकां हर एकल्याक वळखता आमी ताच्यो शेळयो ताच्या हिंडाच्यो शेळयो आनी तो आमचो बरो गवळी आमकां तो वळखता आमकां तो हर एकल्याक नांवान वळखता इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 40 आनी 3 अध्यायांत पयिल्ल्या वाक्यान देवाचें उतर म्हणटा हांव तुमकां हर एकल्याक तुमच्या नांवान वळखता परत जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत 30 आनी 3 अध्यायांत देवाचें उतर म्हणटा हांव तुमकां हर एकल्याक नांवान वळखता आमचो देव आमकां हर एकल्याक नांवान वळखता लोकांच्या वांजेलांत 19व्या अध्यायांत आमी पळोवचें जाल्यार जेजू आनी जाकेवा मदें जावचें तें घडीत जाकेव मोठव्याक आसतसो मनीस कोणाय की नाका जाल्लो मनीस पातकी मनीस जेजू त्या वाटेन येता आसतना जेजू येता म्हूण कळिल्लें सुद्दां धांवता आनी रुखाचेर चडटा तो चिंता आपणाची वळख जेजूक ना म्हूण आनी जेन्ना जेजू त्या रुखामळाक पावता जेजू म्हणटा जाकेवा बेगीन सकला देव जेजू जाकेवाक नांवान आपयता जेन्ना जेजू पेद्रोक आपयता तसो पाटलाव करच्याक पेद्रू तूं जावन आसाय कडाप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतां जेजू ताका नांवान आपयता मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमचो देव आमकां हर एकल्याक वळखता आमकां हर एकल्याक आमच्या नांवान वळखता कित्याक आमचें नांव पवित्र स्नान दिसा आमी क्रिस्तांव म्हणून आमकां परगटलेल्या त्या दिसा आमी जेन्ना ह्या संवसारांत जल्मात हांव त्या गर्भांत हांव त्या आवयच्या गर्भांत हांव जल्मात हांव तर आमी ह्या पवित्र सभेक नव्यान जल्मात हांव पवित्र सभेचो सांदो जाता हांव पवित्र स्नान दिसा आनी त्या पवित्र स्नान दिसा आमकां हर एकल्याक नांवां दिल्यांत आनी ती नांवां आमच्या देवाक कळीत आसात दुसरें आमच्या जिवितांत कितें घडटा आमच्या मोतींत कितें आमी चिंता तें सगळी देवाक कळीत आसा जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत 20 आनी 3 अध्यायांत देवाचें उतर म्हणटा तूं कितें करताय तूं कितें उलयताय तूं कितें चिंताय तें
सगळी देवाक कळीत आसात. तुजी चिंतना, तुजे उलोवणे, तुजी करणी सगळी देवाक कळीत आसा. उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पळोवचें जाल्यार आदाम आनी येव देवाच्या योजनाक ते विरोध येतात, देवाच्या उतराक ते विरोध येतात आनी आपूण चिंतात देवाक कळीत ना, पाताक करतात. पूण जेन्ना देव हें कळीत ताका कळीत जाता थंयसर येवन आदाम लागीं विचारता, आदाम खंय आसाय, कितें केलें तुवें? देवाक ताची करणी पयलेंत कळीत आसली. कायनान आनी आदामचें जिवीत आमी पळोवचें जाल्यार कायनान पाताक केलें, आपल्या भावाक सजिवेश मारलें, देवाक कळीत आसलें. देव कायना लागीं विचारता, कायना तुजो भाव खंय आसा? इस्रायल लोक तांच्या इजिप्ताच्या बंदडेंत आसल्या वेळार, त्या कश्टांत तो आसल्या वेळार देवाक ते उलो मारतात. त्या वेळार देव मोइजेक विसवण करता आनी म्हणटा, मोइजे, म्हज्या लोकान इस्रायलान कश्टोवचें, तांणी रडचें, तांणी बोबाट मारचें म्हाका आयकता. देखून हांव तुका म्हज्या नांवान थंयसर धाडटा, मुखेली जावन तुवें वसा जाय आनी इस्रायल प्रजेक सोडवण दी जाय. जेन्ना दावीद प्रवाद्याची विसवण जाता, जेस्से चिंता दावीद कोणाकच नाका जालो मनीस हाका देव विसवण करचो ना. देखून ताका गवळी जावन शेळयांक सोरोवच्याक धाडटा, उरल्या पुतांक थंयसर दवरता. त्या कोणाय पुतांची विसवण जायना, दाविदाची विसवण जाता. त्या वेळार जेसेक अजाप जाता, त्या वेळार देव म्हणटा, देव मनशाचें काळीज पळयता. मनीस चिंतल्या बरी देव चिंतिना बगार देव ताची योजना दुसरेंच. आनी दाविदाची देव विसवण करता आनी दाविदाक इस्रायल प्रजेचो राय जावन विसवण जाता. नव्या सल्ल्यांत आमी पळोवचें जाल्यार पेद्रोन जेजूक 3 फावटी नेगार करचें म्हणून मोतीन चिंतलें, पूण जें कितें ताणें चिंतलें देवाक पयलेंच कळीत आसलें, जेजूक कळीत आसलें हो 3 फावटी म्हाका नेगार करतलो म्हणून. जेजून ताका पयलेंच सांगलें. जुदास ताका गतान पराधीन करतलो म्हणून जेजूक कळीत आसलें, ताणें करचें तें करणे पयलेंच. आनी जेजू त्या निमाणे जेवणार म्हणटा, तुमचे पैकी म्हाका एकलो गतान पराधीन करतलो. ताचें चिंताप, ताचें योजन देवाक पयलेंत कळीत आसलें. 2 जण मनीस देवाळांत प्रवेश जातात, फरिसेव आनी पब्लिकान. फरिसेव आपणाचें व्हडपण उलयता, पूण तो पब्लिकान देवा लागीं आपणाचें पाताक वळखता आनी ताच्या काळजांत आसलें देवाक मानवता. त्या धर्मपेटेंत एक विधव स्त्री तांब्याची नाण्यां घालता आनी थंयसर ताच्या काळजांत, तिच्या काळजांत कितें आसलें देव जाणा जाता, जेजू जाणा जाता आनी तिची काणीक देवाक मानवता. मोगाळ भावांनो भयणीनो, इतली घडीत हांवें तुमकां कित्याक सांगली? कित्याक म्हळ्यार आयच्या शुभ वार्तेंत आसलें देवाचें उतर, हांव तुमकां वळखतां. बरो गवळी आमकां हर एकल्याकी वळखता, आमकां हर एकल्याकी नांवान वळखता. मातेवाच्या वांजेलांत देवाचें उतर म्हणटा, ह्या भुमीक एक देवाच्या योजना वेणे एक गिरबूज सैती येवंक शकना. गिरबूज ल्हान ती सैती ह्या संवसाराक देवाच्या योजना विणे येवंक शकना. जायत्या गिरबुजां प्रास कितल्याकी वर्ते तुमी. देवाचें उतर परत म्हणटा मातेवाच्या वांजेलांत, तुमच्या माथ्यार आसले हर एक केस लेगून मेजून दवरल्यात. तुमच्या माथ्यार आसले हर एक केस लेगून मेजून दवरल्यात. आमचो सोमी, आमचो बरो गवळी आमकां हर एकल्याकी नांवान वळखता. आमच्या जिवितांत कितें घडटा तें सगळी देवाक कळीत आसा. देवाक आमी एक विस्थान धरलेलो, या उक्त केलेलो एक भूक. आमच्या जिवितांत कितें घडटा, आमी कितें चिंतता, कितें आमी योजन करता, तें सगळी देवाक कळीत आसा. आनी हो संवसारच, आमचें जिवीतच चलोवन व्हरचें देवान. फाटल्या दिसांनी जाल्लें एक घडीत तुमी कळचें तर
पवित्र सभेक मुखेली ह्या एक पाप साहेब जायचे म्हण आमी जायत्या तेंपातावन मागताले हांव. आनी आमी माध्यमाचेर पळयलें हो मनीस म्हणून एक सुमार 10-12 जाणांची फोटो घालन हो पाप हांचे पैकी एकलो पाप साहेब जातलो म्हणून सगळ्यांनी सांगलें. पूण देवाची मांडावळ दुसरीच. मनीस चिंतल्या बरी, देव चिंतिना, देवाची योजन दुसरेंच. कोणेय चिंतलो मनीस पवित्र सभेचो वडील मुखेली जालो पाप साहेब. कोणेय चिंतूंक ना तो जायत म्हणून. माध्यमान ताचें नांवूच काडिल्लें ना. सगळ्यांनी पापसाहेबाचें नांव येता आसतना हांचे पैकी 10 जाणां पैकी कोण जायत म्हणून, कोण आसतलो म्हणून पळोवंक आसतलें, अत्रेकतालीं. पूण तांचे पैकी जावंक ना. दुसरोच जालो म्हळ्यार देवाचें योजन दुसरेंच. पवित्र सभेक कोणाची गरज आसा ह्या काळार, प्रस्तुत काळार पवित्र सभा चलोवन व्हरूंक खंयच्या व्यक्तीची गरज आसा म्हणून देवाक कळीत आसा, मनशाक न्हय. पवित्र सभा चलोवन व्हरची देवान. जर तें काम देवाचें तर तें मुखारसून वेता, जर तें मनशाचें जाल्यार तें पडोवन वेता, नाश जावन वेता. मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, जेजू आमकां हर एकल्याक वळखता. आनी प्रत्येक जावन आज ही 5 भुरगीं जेजूक तांच्या काळजांत घेता. तांकां हर एकल्याक ते 5 जाणांक जेजू वळखता. आज आमकां हर एकल्याक ही सवाल, आमी जेजूक वळखता की आमी जेजूक वळखता की. आजच्या उद्गारांत आमी आसलें उतरां, हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी तेय म्हाका वळखतात, तेय म्हाका वळखतात. आमी जेजूक बऱ्या गवळ्याक वळखता की आमच्या जिवितांत वळखता की. हांव आयलां जिवीत दिवंक, जिवीत बरोवन वमतोवच्या मापान दिवंक. जेजुवाच्या शुभ वार्तेन म्हणटा, म्हज्या शेळयांक कोणेंच दुस्पटावंक नजो. बरो गवळी शेळयांच्या फाटल्यान येता, शेळयांच्या मोगार पडला. तो बरो गवळी नवाय णव शेळयांक त्या दोंगराचेर चडून एका शेळयेच्या फाटल्यान येता. हर एका शेळयेचो तो मोग करता. हर एका शेळयेची ताका गरज आसा. देखून सुकोन गेल्ल्या, विसरून पडलेल्या, निसरून पडलेल्या, सुकोन पडलेल्या त्या शेळयेच्या फाटल्यान तो बरो गवळी येता. आमचो बरो गवळी आमचो हर एकल्याचो मोग करता. आमचो बरो गवळी आमची हर एकल्याची जतन घेता. आमचो बरो गवळी आमकां हर एकल्याक सोदून येता. तर आज आमी बऱ्या गवळ्याक सोदून वेता गी. आमी बऱ्या गवळ्याचो मोग करता गी. आमी बऱ्या गवळ्याचे विश्वासी शेळयो जाता गी. आमी विश्वासी शेळयो जावंक जाय, अविश्वासी न्हय. आमी ताच्या गोपांत रावया, ताच्या हिंडांत रावया आनी सदांच आमच्या बऱ्या गवळ्याची देख घेवन तसो मोग करून ह्या संवसारांत आमचें जिवीत जियेवया. तसो बरो गवळी आमकां हर एकल्याक ताच्या कृपेन भरून दी, ताच्या आशिर्वादांनी भरून दी आनी आमकां ताच्या सक्तेन भरून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. पयलो कुंभार घेवच्या भुरग्यांनी तुमच्यो वाती आतां पेटोवच्यो. आतां आमी बावर्ताची उसरणी करूंक आसा. आमी सर उबे रावया. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, ह्या 5 जाणां भुरग्यांनी पवित्र स्नाना दिसा बावार्थाची उसरणी आमी आवय बापायनी तांच्या नांवान केल्ली. आज ती तशेंच आमी सर्वां बावार्थाची उसरणी आमी परत्यान करतले हांव. सैतानाक आमी पाठ करतले हांव म्हणून आमी धैर्यान उसरतले हांव. ह्या आमच्या भुरग्यांनी तशेंच आमी सर्वांनी सैतानाच्या करण्यांतून पयस रावूंक आनी देवाच्या खुशया प्रमाणे जिवंक जाय आसली कृपा आनी मजत ह्या वेळार आमी मागया. सैतानाक तुमी पाठ करतात आनी सगळ्या ताच्या करण्यांक आनी सगळ्या ताच्या बोलवण्यांक सर्व पदवेदारा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत म्हणटात. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत अंकवार मोरयेतां जल्मलो. ताणें कश्ट मरण ससलें, ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्याक सत म्हणटात.
पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडींचें पुनर्जिवनपण आनी सस्तचें जिवीत तुमी सत म्हणटात आमी सतमंता हो आमचो बाबार्थ होच पवित्र सभेचो बाबार्थ तो उसारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त सोबे आतां तुमच्या वाती पालवोवच्यो आतां आमी आमची मागणी आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी दवरया. मोगळा बाप्पा पवित्र सभा सेलुनोरच्या पापसेवा बिस्पणे यजकनी आणि लायकनी जेजू बरो गवळ्याची देख घेवन एकुडीत हिंड बनूनच्या सर्व वावरांक तुजो आदर दी तशेंच तांचे सर योजना सफल कर म्हूण मागता. जवाब बाप्पा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी बऱ्या गवळये बरी जबाबदारेन शेळयांची जतन करूंक आनी निस्वार्थी सेवे मोरिफात लोकांचो बरवोसो जिवो दवरूंक तुजी मजत लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. तुज्या पुता जेजू बरो गवळ्याचो ताळो परकून समर्पीत जिणे मुखांत्र तुज्या पुता जेजूचे शिकवणे हर एकल्याक पारगडच्याक देव आपोवण्याची देणी आमच्या भुरग्यांक लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. विविध पिढ्यांनी उतर प्रायेवरवीं कश्टांच्या आमच्या भावा भयणींक तुजी ससाय लाभय. कश्टा वेळार धैर्य साडिनासतना तुजेर बरवसून तुवें दिलें मिसांव करूंक तुजी सकत दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगाळा जेजू आज पयले पोटी स्विकार केल्या तुज्या मोगाच्या भुरग्यांक तुजे बरी जिणी जियोंक तांच्या आवय बापोयक विदेव जावन बऱ्या गुणांनी वाडोवंक आनी बरो फुडार जडोवंक तांकां तुजे कृपेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या एमकारिस्ताच्या मेजाबावरी एकठांय जाल्ल्या सर्वांनी बऱ्या गवळीची देख घेवन आनी मार्गदर्शन घेवन विश्वासी शेलये बरी एकवटी हिंडांत मोगान जियोंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडी भर आमी मौन रावया. आज आमी प्रत्येक जावन मागया आमच्या राष्ट्रा खातीर. आमच्या राष्ट्रांत झुजाची मोडां झुजाचें वातावरण आसा. हे शांतीचें समाधानाचें राज बांदून हाडूंक तशेंच हांगासर आमच्या राष्ट्रांत शांती समाधान राज जावचे खातीर आमी मागया. पवित्र सभेचो मुखेली बाबा साहेबाक ताची जतन ताची जबाबदारी आसा ती बऱ्या रितीन चलोवन व्हरूंक ताका पवित्र आत्म्याची सकत आनी कृपा मेळच्या खातीर आमी मागया. ह्या 5 जाणां भुरग्यांनी जेजूक तांच्या काळजांत घेतला आसता तांणी दिसान दीस बरी देख घेवन बऱ्या जिणये मुखांत्र जेजूक तांच्या जिवितांत काळजांत तांणी दवरून ते जेजू बरीच तांणी मोगान वाडोवंक आपल्या कुटुंबांत आवय बापायक काल जावन जियोंक देव तांकां फावो करून दी म्हूण मागया. प्रतिवंत बापा तुजे थंय उसारलेली ही कलती मागणी तूं दयेन स्विकार कर. नेमच्या काळजांत असचे हर एक अत्रेक तूं जाणाय तेही तूं स्विकार कर. ते हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. हाडून आयल्या काणी कामची
बाबेनी आमी पेटोवचें हें पवित्र येवकरिस्तचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नेत्या पवित्रतेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. आम्हा समेस्तच्या बोदयाळ बापा, आमच्या भावा बहिणी लागीं शांती केल्या शिवाय तुजे मुखार देणी घेवन आमी येवं नये म्हणून तुज्या पुता जेजून आमकां शिकयलां. देखून हें बलिदान तुका भेटयतना सगळे आमच्या भावा बहिणी काळजांत तावन बोगसून आनी कलतेपणी ताणें बोगसणे मागून तुजे कृपेन एकामेका लागीं आमी शांती करता. तर ह्या शांतीच्या यज्ञांत आम्हा समेस्तां बराबर करुणे तुजे वेंगेंत घे म्हण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्वंतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पुनदी करून या उत्तम काळा तुज्या मैमेची कीर्ती आनी वाकणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेदना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेदना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञांक संपूर्णाय दिली. जेदना ताणें आमची सडवण करूं आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपोवन दिलो तेदना आपूण करो याज करी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोशान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हण मी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासोवन तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची. तेच परी जेवण जातस ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
वावर तसो गुट परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतला आमा सोमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी सोदावो लियाव आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावलमच्या गोळी बापा आनी सगळे आजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जीवन बनसो बरो सदरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पसान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव खामरिये देवाच्या माये सांगता बगेवन झुसय तिसो पती बगेवन दमदुतान सांजू दुतात देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu vorbe, Tias Jesu sangata, Tias Jesu tai, पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून समयान शिकलेले मागणे आता आम्ही सांगता मागया. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गां जाता तशी संवसारां जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतली मारेकार पिडेशिडेंतली झुजांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशन उतरेकतेल्याक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण त्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तशेंच सगळ्या संवसारार शांती समाधान रास करचें कर आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती आनी समाधान दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवड चलयताय ससच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. माय मोगसो गुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती वांटून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकू
पळयात हो बरो गवळी ही देवाची शेळी. आमकां हर एकल्याक आपल्या नांवान वळखता आनी आमकां हर एकलो समसो मोग करता, आमची जतन करता ही देवाची शेळी. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सुभागी. पोषण करता उंड्या रूपा
पांगय उजवाड सर्गींचो मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसृची जिये मोलादी बोवा मोली मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसृची जिये मोलादी बोवा मोली मोगला जिजू तू आज आमच्या काळजांत आयलाय तुका आमी अर्गां दिता आमच्या काळजांत तूं सदांच राव आमकां सदांच राखून व्हर जिजू आमकां जल्म दिवन मागेली आमच्या डाडा मम्मीचेर आनी आमच्या भावा भयणीचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांकां बऱ्या बऱ्याकीन सांबाळ आमी तूं भुरगीं जावंक वाडूंक जाय अशी कृपा मुखार फावो कर बऱ्या गुणाशे गुणान वाडूंक आनी बरे फुडार आमी जोडीशे करून आनी खंयच्या वायट्याक बली जावंक आमकां सोन्नाका आमी आमचे शिकाप बरें करून शिकोवंक समजोनी आनी जानवायला बाय आमचे संगाता सदांच राव जिजू तुज्या पवित्रमेचे देणे आनी आमकां नेटे तुज्या पवित्रमेचे फलांनी जिवीत भर म्हूण मागता अर्गां तुका जिजू अर्गां तुका जिजू हबलाक तुका जिजू ओबलाक तुका जिजू अर्गां तुका जिजू अर्गां तुका जिजू Loving Lord, we praise and thank you for coming into our hearts in the form of bread and wine. Thank you, Jesus, for being present and guiding us always. Help us, Lord, to grow in your love, care and happiness. We ask you to help us to live a life that reflects your love and teaching. Fill us with your Holy Spirit that we may live a life that pleases you. May this day be an initial step into a lifelong love of the Eucharist. We praise you, Lord. We thank you, Lord. We adore you, Lord. Amen. प्रार्थुया सर्वेस्परामच्या तारोका तुजो पोत जेजो सर्व राष्ट्र सोबूज वाड पृथ्वेच्या शिमापर्यंत तुजें तारण पावूंक आनी समेस्त मनशां सासणुचें जिवें दिवंक आमचे मदें आयलो आमचे उदेशी हो उजवाड सर्व राष्ट्रांचेर फांको जेजून जिखलेली सडवण आमच्या देशाच्या आनी पृथ्वेच्या शिमापर्यंत पावो आनी जें जिवेत गुटाच्या रुपान ह्या जेवणान आमकां मेळ्ळां तेंच आमकां आनी सर्व मनशां सरकार मैमेन बगूंक मेळो क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं मोगाळ भोवन आनी भयणीनो एक 10 मिनटां सक्रमेंताचें आराधन आमी चलोवन वरता गवळी बापांनी आमकां उलो दिला पाकिस्तान आनी भारता मदें शांती समाधान राज जावचे खातीर नवो पापसाहेब आमकां मेळ्ळा ह्या पापा खातीर अर्गां दिव ह्या पापसाहेबाच्या भलायके खातीर ताच्या मिसावा खातीर मागच्या खातीर ताका सगळ्यां आमी दिंबी घालया एक 10 मिनटां भर सक्रमेंता मुखार आमी सरपडया आनी त्या जेजूक आमी आराधन नमान करया. So
भवन आनी भयणीनो, भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी आसां. जेजू बऱ्या गवळ्याचो आयतार आमी संभ्रमता. जेजू म्हणटा, हांव जावन आसां बरो गवळी. तो आमकां ताच्या शेळयांक हर एकल्याक आमच्या नांवान वळखता. हें आमी आयकलें मोगाचें न्हू. आमी कितें करता, खंय वेता, कशीं आसा, हर एक म्हज्या आनी तुज्या जिविता विशयान कळीत आसतो तो सुमी आमच्या मुखार आसा. तातूंत तूं कीर्तन 130 वाक्य एकतावन वाचतना तो केदाळा उरताय, केदाळा बसताय, खंय वेताय, कितें करताय, हर एक संगती म्हज्या आनी तुज्या जिविता विशयान कळीत आसो. म्हज्या आनी तुज्या जिबेचेर उतार येवच्या पयलें आमी कितें उलोवंक येता, हर एक ताका कळीत आसा. आमी कितें उलोवंक येता, आमी कितें चिंता, हर एक संगती कळीत आसतो. आमचो बरो गवळी जेजू आमचे मुखार आसा. आमचो शेळयांचो तो मोग करता, आमची जतन करता मोगाचें न्हू. प्रत्येक जावन ताचेंच मांस आनी रगत दिवन आमकां हर एका येवकरिस्ताद्वारे पालन पोशण करता. प्रत्येक जावन आज ह्या 5 जाणांच्या भुरग्यांच्या जिवितांत तो आयला तांचें पालन पोशण करूंक, तांकां आत्मीक सांगात दिवंक, गटाय दिवंक, बळ दिवंक तांच्या जिवितांत आयला. तो जेजू आमकां आमचे मुखार आसा. त्या जेजूक आमी आराधन करया, नमान करया. तुमची जबाब आराधन तुका सुमया जेजू. आराधन तुका सुमया जेजू. आमचे खातीर मनीस जाल्ल्या देवा, आराधन तुका सुमया जेजू. आमच्या संगता हर एका घडये आसच्या. आराधन तुका सुमया जेजू. आमचे खातीर ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान आजार आसच्या. आराधन तुका सुमया जेजू. आत्मीक बळ दिवच्याक येवकरिस्त घडल्या. आराधन तुका सुमया जेजू. येवकरिस्ता मारिपात हर एक फावटी तुजें मांस आनी रगत आमकां खावंक पियोंक दिवच्या. आराधन तुका सुमया जेजू. येवकरिस्ता मारिपात आमच्या आत्मीक जिविताक बळ दिवच्या. आराधन तुका सुमया जेजू. ह्या 5 जाणां भुरग्यांक आज विसरून तांच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजू. आराधन तुका सुमया जेजू. आमच्या कुटुंबान आमच्या सांगाता रावच्या जेजू. आराधन तुका सुमया जेजू. आमच्या सुखा दुखांत आमच्या सांगाता सुमकोवच्या जेजू. आराधन तुका सुमया जेजू. आमचे हर एकल्याचें जिवीत सोलोवन व्हरच्या जेजू. आराधन तुका सुमया जेजू. आमकां धैर्य आनी बळ दिवच्या जेजू. आराधन तुका सुमया जेजू. आमकां हर एकल्याक आमच्या नांवान वळखोवच्या जेजू. आराधन तुका सुमया जेजू. आमकां हर एकल्याक धैर्य उत्तेजन सांगात दिवच्या जेजू. आराधन तुका सुमया जेजू. आराधन तुका सुमया जेजू. आराधन तुका आराधन तुका सुमया जेजू. आराधन तुका सुमया आराधन तुका सुमया जेजू. आराधन तुका सुमया जेजू. तर ह्या जेजूक आराधन करन एक गीत आमी गावया.
भावन आनी भयणीनो, 1962 इस्वेंत वतिकान दुसरी विश्वसभा प्रारंभ जाल्ली. 1965 इस्वेंत संपल्ली आनी ह्या वतिकान दुसऱ्या विश्वसभे मारिपात पवित्र सभेंत जायती बदलावण जाल्ली. आनी 1962 इस्वेंत तो वलसो पापा साहेब पापा जुआंव 23 ही वतिकान दुसऱ्या विश्वसभा उक्तावण केले खंय आनी उक्तावण करून त्या राती न्हिदोंक गेल्ल्या कडेन ताका न्हीद पडोना खंय. येणे तेणें लोळतलो खंय. ताच्या मतींत एकच ही वतिकान दुसरी विश्वसभा कशी चलतली, कितें जातलें, कशें मुखार वयतली. आनी तो वळू त्या रातीन ताका एक ताळो आयकलो खंय. जुआंव वतिकान दुसरी विश्वसभा सोलोन व्हरची कोणें? तुवेंगी पवित्रात्म्यान. दुसरी वातिकान सभा सोलोन व्हरची कोणें? तुवेंगी वा पवित्रात्म्यान. आनी त्या घडये ताका समजलें गे. आनी त्या घडये त्या उपरांत त्या राती तो समाधानेन संतोशान न्हिदलो खंय मोगाच्यान. 2013 इस्वेंत पापा फ्रांसीस अधिकाराक येताना वा पांप साहेब जावन विसवून जाताना ताचेंय नांव नातल्लें. ताचेंय नांव नातल्लें. औचित्य म्हणल्यार बरें. पापा फ्रांसीस एक अपूर्वसो पाप साहेब पवित्र सभेक लाभुल्लो मोगाच्यान. एक मनशापणान बरलोलो, एक खरो गवळी जावन पवित्र सभेक लाभलोलो. आनी हें पवित्रात्म्याचें काम. आनी आतां येदोळ तो पाद्र्यापान सांगलें परत आमकां नवो पाप साहेब पापा लियो 14वो आमकां लाभला मोगाच्यान. आनी हाची विसोन आमी पात येता पवित्र आत्म्या मारी पात जाल्या. ना जाल्यार एकच दिसान म्हणल्यार बरें वा दुसऱ्या दिसात पाप साहेबाचे विसोन जाल्या. थोडे बडे म्हयन्या फाटल्यान गेल्ले वा दिसा फाटल्यान गेल्ले आसात मोगाच्यान. पवित्र आत्मो पवित्र सभेंत बळादिकतानान वावर करता. देखून आतां नवो पाप साहेब आमकां पवित्र सभेक लाभला. पापा लियो 14वो. ह्या पाप साहेबाच्या देण्या खातीर आमी देवाक ह्या जेजूक अर्गां दिवया. कित्याक पवित्र सभा ताणें घडलेली. ही पवित्र सभा मुंदर व्हरून कसले गवळी ताच्या काळजा सारके गरज आसा ताका कळीस आसा. आनी आज तो तसल्या गवळ्यांचे विसोन करता ताच्या पवित्र आत्म्या मारी पात. ह्या नव्या पाप साहेबा खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. पापा फ्रांसीस मारी पात पवित्र सभेन जाल्ल्या त्या बरेपणा खातीर देवाक आमी अर्गां दिल्यान परत आमी अर्गां दिवया. पापा फ्रांसीसाच्या काळजा सारको खरो गवळी जावन वो नवो पापा लियो 14वो पवित्र सभेक मुखेलपण दिवन दी. ताच्या मुखेलपणा काल जायतें बरेपण जावं दी म्हणून आज आमी मागता आसतना ह्या नव्या पाप साहेब खातीर आमकां लाभलेल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. ताचे सांगता ह्या 5 जाणां भुरग्यां खातीर ह्या 5 कुटुंबां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया मोगाच्यान. ह्या 5 जाणां कुटुंबांनी ह्या 5 जाणां भुरग्यांचें देणें घेतलें आनी ह्या 5 जाणां भुरगीं वाडलीं. आनी आज जेजूक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ताचे मांस आनी रगत रावन तांच्या काळजांत ताणें घेतला. जेजू तांचे थंय येवंक कशी येयल्या, तांचे थंय रावंक जेजून कशी व्हेल्या. ह्या भुरग्यांक आज संतोशान बेसावांनी त्या जेजून भरलां. त्या देखून त्या जेजूक आमी अर्गां दिवया. ह्या 5 कुटुंबाचे ताणें वतुरल्या आशिर्वादांक तांकां केल्ल्या बरेपणाक तांच्या कश्ट दुखा वेळार तांकां सांगात दिल्ल्या खातीर फाटल्या वर्सांनी निरंतर तांची जतन घेतल्या खातीर त्या जेजूक आमी अर्गां दिवया. तशेंच आख्या पवित्र सभेक आमकां दिल्ल्या खातीर पवित्र सभेची भुरगीं जावन जिवोवचे भाग आमकां दिल्ल्या खातीर आनी पवित्र सभे मारिपात ह्या आवय मारिपात आमकां लाभच्या सकट बरेपणा खातीर ह्या सोमयाक आमी अर्गां दिवन गावया. गीता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत. गीता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत. दिनवाशी मन म्हजे उपकार तुजो पावलो बोला व्हडा आनंदा. सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत. म्हाका तुज्या म्हाका पोशीत केलाय देखून
सोमिया काळजान म्हज्या तुझे बिडार केलाय देखून अर्गा तुका सोमिया अर्गा गितां तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान शिमोन मोजे ओका तुझो बावडो ओला वोडा आनंदा अर्गा गितां तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान. मोगाल भवन आणि बहिणीनो, दिंबीर आमी आसा वाचता प्रत्येक जावन आज आमच्या भारत देश खातीर आमी मागया. भारत देशांत फाटल्या दिसांनी काश्मीरांत त्या भयोत्पादकांनी गुळो घालून कितल्यागी आमच्या लोकांक जिवेशी मारले. आनी असो प्रतिकार जावन म्हणल्या बरी झुजाचें वातावरण झुजू थोडे दीस चल्ले मोगाचें न्हू. कालच्या दिसा सांजेर तात्कालीक शांतीचें वातावरण प्रारंभ जालां, पूण राती परत थंयसर थोडी लढाई जाल्या. पूण हें सगळें रावून थंयसर भारत आनी पाकिस्ताना मदें शांतीचें वातावरण रास जावचे खातीर आज आमी विशेश तरान मागया मोगाचें न्हू. ह्या झुजा वरवीं दुर्बळ्या साद्या कश्टी लोकांचो नाश जाता शिवाय दुसऱ्यांचो जायना मोगाचें न्हू. त्या देखून जायतो जीव देसवाड जाता त्या झुजा ताळार. त्या देखून ही झुज नाका, शांती जाय, समाधान जाय. त्या देखून आज सोमिया कडेन, कित्याक आमचो सोमी शांतीचो कुंवार, ताचे जिवंतपणा मारी बातांनी शांती हाडली. एक पटीन दिश्टी पडताना म्हणालो शांती तुमकां. तर यात जिवंत जेजूची शांती समाधान या भारत आनी पाकिस्ताना मदें थंयसर राज करून दी, शांतीचें राज स्थापन जावन दी आनी लोकांक शांतीन जियोवचें तें भाग फावो जावन दी म्हणून आज ह्या सोमिया कडेन शांतीच्या कुंवारा कडेन आमी प्रत्येक जावन परतून म्हणल्या बरी आमी मागया मोगाचें न्हू. ताचे कडेन आमी नम्रतायेन मागया एका ह्या दोन्ही राष्ट्रांच्या मुखेल्यांक मोठी उजवाड दिवंक आनी त्या मारी पात भयोत्पादन खंडन करूंक तें कितें आसा निर्नाम करूंक वावरूंक ह्या दोन्ही राष्ट्रांनी आनी त्या मारी पात लोकांक, साद्या लोकांक शांती समाधानान जियोंक, मनशा जिवाची देसवाड जायनासतना सांबाळूंक सोमी तांकां उजवाड दिवचे खातीर तांचे खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. सगळ्या आमच्या देशा खातीर मागया, देशाच्या मुखेल्यांक खातीर मागया. प्रत्येक जावन ह्या बॉर्डरार ह्या झुजा वेळार आमच्या देशाचें रक्षण करूंक थंयसर रात दीस कश्टांच्या त्या सैनिकां खातीर आमी मागया. कितलेगी जण मरण पावतात ह्या झुजान, तांची कुटुंबां कश्टां दुखांक पावतात. ह्या सैनिकांक धैर्य बळ सकत सोमी तांचे जतन करून दी, रक्षण करून दी म्हणून ह्या सैनिकां खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. तांच्या कुटुंबां खातीर मागया. आमचो भारत देश शांती समाधानाचो राज जावं दी म्हणून आमी मागया. आमच्या कुटुंबां खातीर, कुटुंबांतल्या एका सान्यां खातीर, गांवांतच्या परगांवांत आशिल्ल्या भावंडां खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांनी अशा प्रायवंतां पिडेस्तां खातीर विशेश तरान मागया. आज आमी प्रत्येक जण परत ह्या 5 जाण भुरग्यां खातीर मागया. ही आमच्या भिरगजेची, आमच्या भिरगज कुटुंबाची भुरगीं. आज आमकां ही संतोश ह्या भुरग्यांनी जेजूक तांच्या काळजान घेतला आनी त्या भावार्थान ती वाडोवंक आसा, जेजूच्या मोगान तांणी वाडोवंक आसा, जेजूच्या सांगतपणान तांणी रावोंक आसा. तर सोमी ह्या भुरग्यांक कुर्पे देण्यांनी नेटोवन दी, बळ भलायकी तांकां दिवन दी, तांचे शिका बरेंग शिकोवंक जाणतीकाय तांकां लाभोवन दी, सर्व देण्यांनी तांकां सोबोवन दी म्हणून ह्या 5 जाण भुरग्यां खातीर, तांच्या आवय बापाय खातीर, तांच्या कुटुंबां खातीर आज आमी विशेश तरान मागया. ही 5 कुटुंबां सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण करून आमी मागया मोगाचें न्हू. आमचे खातीर कोणा खातीर मागूंक जाय ह्या पवित्र थळाक येवच्या सकट भक्तिकां खातीर, विविध रितीन दान कुमोक दिवच्या एका भक्तिकां खातीर आमी मागया. आमची वैयक्तीक मागणी, तेसवां आमचे समस्ये, आमचो वावर, दिसपट्टें बिझनेस, आमची काळजा मनाची बोगणां, दूख बेजाराय सगळें सोमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया. सोमयाचे आशिर्वाद आमी घेवंक वेता. सोमी आमकां एकल्यागे वळखता, एकल्यागे आपडटा, एकल्यागे बेसांवांनी आमकां भरता मोगाचें न्हू. तर त्या सोमयाचें बेसांव आमी घेवया. आमचें जिवीत आनी आमच्या आमचे कुटुंबाचें जिवीत त्या बेसांवांनी भरलेलें जावन दिवन मागया आनी गावया गीत ह्या देवाड्या साक्रामेंतांक. Sacramento.
नामान करूया उर्मिल्या त्या रूपां बोधला नव्यो रिती आधार्या सोनोन बेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे व्हड दिव्या जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका ताळ्यान घोषिताव तुका दोगांच्या स्पिरितान समासमी नावाडता आमेन. प्रार्थुया ये सोम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांचो आमचे थंय आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर आमच्या राष्ट्रांत शांती समाधान राज जायशें कर पवित्र सभेचो मुखेली पापाली हांव सौदाव्याक ताची जतन ताची जबाबदारी मुखार सरून पवित्र आत्म्यान तांकां दंबर आयच्या दिसा पयलो कुमगार पयले पोटी स्विकार केले ह्या 5 भुरग्यांक तशेंच तांच्या कुटुंबांक तुज्या आशिर्वादांनी बर जो जियेताय आनी रास करताय ससण्याच्या ससना इकडे आम्ही उभे राहूया जुबलेवाचे मागणे आम्ही सांगता म्हणूया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजो क्रिस्त आमच्या भावाथई तुवें आमकां दिलोलो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्यावरी आमच्या काळजांत जळयलेलो सेवेचो दिवो तुझ्या सर्गींच्या राजाच्या येण्याक आमचो बगी अत्रेक परस जागृत करूं तुजी कृपा आमकां ताका नासतना सुवातेची बी पोशान करतली जावन रुपांतर करूं एक नवो सर्ग आनी एक नवी पृथ्वी आसा जावच्या खंडीत बरोवशा मनशा कुळांनी सगळे सृश्टीतय थंय बी रुपांतर हाडूं तेन्ना वायटाची सकत पुर्ती नाश जातली तुजी महिमा ससना परसलतली जुबलेवाची कृपा बरोवशाची यात्रिका जावन आसच्या आमचे थंय सर्गींच्या दिरव्या दिवशी अत्रेक नवे करूं तीच कृपा सगळे पृथ्वीर आमच्या सोडवंदाराचो आनंद आनी समाधान पसारूं ससनाक आशिर्वादी जाल्ल्या आमच्या देवा तुका सदांकाळ महिमा आनी होगळाव जावं आमीन समेस्त आमी बसया मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज आमकां व्हरतो सांबराम ह्या 5 जाणां भुरग्यांनी जेजूक पयले फावटी तांच्या काळजांत उंड्या आनी वायन आरोपी ताचें मांस आनी रगत जावन घेतलां तरी कोण ह्या घडये तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन आमच्या सगळ्या फेरगस कुटुंबा तर्फेन ह्या 25 जाणां भुरग्यांक हांव उल्हास पाठयतां अभिनंदन पाठयतां तांकां कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा तांचे सांगता तांच्या आवय बापायकी पप्पा मम्मीकी हांव कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा उल्हास पाठयतां अभिनंदन पाठयतां आज भुरग्यांक मात न्ही तांचे सांगता तुमकांय आवय बापायकी संतोश उल्हास तुमकां सर्व बरें जावं दी म्हणून हांव मागतां आज ह्या संभ्रमाचे मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाच्या उतराची अपुरबायेची समजोनी आमकां दिवन संदेश दिल्ल्या आमचे खातीर मागल्ल्या प्रत्येक जण ह्या भुरग्यां खातीर मागल्ल्या मनदी बाप ऑलविन रिचर्ड डिसोजा तांचो हांव काळजांत तावन उपकार बावरता तांकां देव बरें करूं म्हणटा तांच्या मुखल्या याजकी मिसावांत प्रत्येक जावन निवृत्त जाल्ल्या याजकांची जतन करतना कुटुंब जिणे केंद्राचें मुखेलपण घेवन वावुरतना देव तांकां बेसांवांनी भरून दी म्हूण तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन बरें मागता जोरान ताळयो दिवन पाद्रा पैकी एक उपकारी मन दाखय थँक्यू फादर
तशेंच आज भोव अपुर्बायन गायन केल्ल्या गायन मंडळीच्या सान्यांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा तांचोय उपकार बावरता. प्रत्येक जाण वजंत्र केल्ल्या शॉन प्रिन्स्टन तशेंच गायन केल्ल्या सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जाण मोगाचे न्हू ह्या 5 जाणां भुरग्यांक आनी इतर भुरग्यांकी पयल्या कुंभाराक तयार केल्लें जावन आसाच सिस्टर जेश्मा आनी तशेंच आमची टिचर शांती टिचर आज तिचो इपोतो हांगासर कुंभारकान घेता. प्रत्येक जावन ह्या दोगांयचो हांव उपकार व्हरता. फाटल्या दिसांनी जायतो त्याग सॅक्रिफायस करून हांगासर येवन ह्या भुरग्यांक तांणी बाबर्ता विशयांत समजून दिल्या. तांचे सांगता बापलियोनी थोडी बडी दोतोन कान भुरग्यांक सवाल विचारून तांकां बाबर्ती शिकाप जो मेळोवंक समजून स्टडी जावंक प्रयत्न केला. त्या देखून बापलियो आनी तशेंच ह्या सिस्टर आनी शांती टिचर उपकार भोवता तांकां देव बरें कर म्हणटा. तशेंच आज व्हडा संख्यान हांगासर येवन ह्या भुरग्यां खातीर मागल्या आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या ससान्यांचो आनी ह्या भुरग्यांच्या सैऱ्यांचो कुटुंबादारांचोय हांव उपकार भोवता. तुमकां समेस्तां देव बरें करूं म्हणटा. आदल्या इतरा मिसाचेर जमो जाल्ले इस्मोलो रुपये 9,030 रुपये तुमकां अभिनंदनांनी देव बरें करूं. आयची देवस्तुती चलोवन व्हेल्ल्या पयल्या कुंभाराचे भुरगीं तांकां अभिनंदनांनी देव बरें करूं. येवच्या इतराची देवस्तुती चलोवन व्हरूं ICYM सान्यांक. मंगळारा सकाळीं 7:45 वरां तेच उपरांत मीस नोवेन साक्रामेंताचें आराधन 10 वरां तावन कुमसारां सवाय 10 वरां तेच उपरांत मीस नोवेन साक्रामेंताचें आराधन 12:30 वरार भक्तिकांक जेवण जेवणाची मांडावळ करूंक ह्या हप्त्यांत मदर तेरेसा वाड्याघरांक. ह्या हप्त्यांत ब्रेस्तारा सांजेर 5 वरार मीस आनी बाळोक जेसच्या मानाक नोवेन आसचें ना. कित्याक म्हळ्यार त्या दिसा आमी यात्रेक पैनाक वता. त्या देखून त्या दिसा सकाळीं 7:30 वरार आमी हांगासर एक मीस पेटयता. जी कोण यात्रेक पैनाक येवंक कशी व्हरतात तांकां साध्य आसा जाल्यार 7:30 वरार हांगासर येवचें. 8 वरार यात्रेक पैन आमी सुरवात करता. त्या देखून मिसाच्या बलिदानाचो आमच्यात ह्या यात्रेक केंद्रांत मिसाचें बलिदान भेटोवन मागणेकन आमचे पैन सुरवात करचें. त्या देखून 7:30 वरार ब्रेस्तारा मीस आसतलें उरल्यांनी उडासान दवरचें. शुक्रारा सांजेर 5 वरार मीस आनी मोटवे साक्रामेंताचें आराधन आसतलें. आज सांजेर 4 वरार वेलंकणी वाड्याची जमत श्री जेरोम मेंडोन्साच्या घरा आसतली. ह्या हप्त्यान फेस्तां आनी स्माराना सोमारा भगवंतो नेरव आनी अकिलस रक्त साक्षी. मंगळारा फातिमा साहिबिनेचें फेस्त. बुधवारा भगवंत मातियास धर्मदूताची परब. येवचो आयतार पास्कांगाळाचो 5वो आयतार. मेच्या 25 तारखेर आयतारा सकाळीं 9:30 वरां तावन 11:30 वरां पर्यंत हांगासर आमच्या फिरगजेंत ओवियो आनी वेर्स तरबेती कार्यक्रम आसतलें. आनी त्या देखून हे एका वाड्याघरांक एका वाड्या तावन उणें म्हळ्यार मिनिमम 10 जाणां चड कितलीं जाणां येवये. त्या देखून वाड्याच्या गुरकारांनी तुमच्या वाड्यान तावन 10 जाणां प्लस 10 जाणां काड्डाय 10 जाणां सांगाता चडीत कितलीं जाणां येतात तांची नांवां येवच्या आयतारा सांजे भितर दप्तरार पावीत करूंक हांव तुमकां उलो दितां. त्या देखून हातूंत एक्सक्यूज ना. त्या देखून एका वाड्यात 10 जाणां मिनिमम आनी चडीत कित्याक म्हळ्यार ओवियो वेर्स आमची संस्कृती हांव रोसाक वेता. थोड्या वाड्यांत कोणी नात अर्द्य म्हणटात अर्द्या रावयतात. थोडे वडे ओवियो शिकयतात ताका जबाब दिवंक आमकां कळीत आसना. आनी थोड्या वाड्यांनी दुसऱ्या वाड्याचेर शिकोवचें ना. एका वाड्यांत त्या देखून हांवें कितें म्हणचें ही आमची संस्कृती ही उरा जाय आनी वाडा जाय मुखल्या पिळगेक ती वसा जाय. त्या देखून भुरग्यांक ह्या तरबेतींत वांटेले घरा. त्या देखून वडा आनी भुरगीं सांगाता 25 जाणां जाल्यार ना एका वाड्यात कितलीं जाणां येतात तुमी सांगा. आनी त्या देखून ही तरबेती कार्य ताच्या उपरांत जुलय वा ऑगस्ट म्हयन्यांत वाड्यावार ओवियो वेर्स कॉम्पिटिशन वा स्पर्धो हांगासर आमी मानून हाडटल्यो. त्या देखून ही पयलें तरबेती मागीर स्पर्धो मानून हाडटल्यो. त्या देखून ह्यो ओवियो वेर्स कार्यकराक आजच हांव उलो दितां. भुरग्यांचे रजे शिबीर भोव अपूर्बायन जालें. भुरग्यांक सुखान आसतना ह्या शिबिराक धाडलेल्या आवय बापायक देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो उपकार आठयता. तशेंच हे शिबिराक कुमो केल्ल्या आयताराचें क्रिस्त शिक्षण दिवच्या शिक्षकींचो प्रत्येक जण कोऑर्डिनेटर सिस्टर जेश्मा आनी तिच्या सांगाता कुमो केल्ल्या सर्व टिचरांचो शांती टिचर झिटा टिचर सोशियल टिचर आनी तशेंच नतालिया टिचर तांचो हांव कालजांतान उपकार भोवता. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तांणी दिल्ल्या त्या सेवेक उपकार आठयता.
तशेंच इतर रितीने जेवण तयार करूं आनी इतर रितीन कुमो केल्या आमच्या घरच्या सिब्बंदीचो आनी इतर रितीन कुमो केल्या हर एकल्याचो हांव उपकार भावता देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जण हें शिबीर चलोवन व्हेल्ले 2 जण सेमिनरिस्ट ब्रदर आमच्या मंगळूर DSCचे तांचोय हांव उपकार भावता तांकां देव बरें करूं म्हणटा. एका दानीन ह्या शिबिराच्या खर्चा बाबतीन नांव नाका म्हणून पवित्र कावळ जवाडो 5,000 रुपये दान दिल्यात. आमी विचारूंक ना पूण ताचें बरें मन ताचे भुरगे आसलो आनी त्या देखून त्या कुटुंबाचो उपकार बावडता तांकां देव बरें करूं म्हणटा. भारतीय कातोलीक युवा संचलन सांजूद मंगळूर उत्तर वाराडो तांच्या अस्तित्वाचो मोतयाळो सवो 30 वर्सांचो जुबल्यो आज संजेर 6 वरार किन्नीगोळी स्पेशल स्कूलाच्या मैदानार संभ्रम केली. भोव अपूर्बायेचें कार्यक्रम तांणी मांडून हाडला. आमच्या फिरगजीच्या युवा जनांनी फिरगज घरांनी व्हड्या संख्यांत ह्या कार्यांत वांटेली जावन युवा जनांक प्रोत्साह दिवंक हांव उलो दितां. ह्या कार्या वेळार एक अपूर्बायेचें म्युजिकल बँड मंगळूर तावन येता आनी भोव अपूर्बायेचें गायन थंयसर आसतलें. त्या देखून मोगाचें अप्रूप अवकाश मेळचे त्या देखून जाता तितल्या जणांनी अवकाश करून ह्या कार्यक्रमाक वचूंक आनी युवा जनांक प्रोत्साह दिवंक हांव तुमकां आपोवन दितां. आमच्या बिरगजीचे यात्रेक पयलीं हांवें सांगलें ब्रेस्तारा दिसा 15 तारीखेर आसतलें. 15 तारखेर सकाळीं 8 वरार हांगा सावन हें यात्रेक पयलीं प्रारंभ जातलें. 7:30 वरां मीस 8 वरार हें यात्रेक पयलीं प्रारंभ जातलें. हांगा थावन आमी उर्वा वेतांव. उर्वा थावन रुजाई कॅथेड्रलांत ब्रेकफास्ट वेवस्था. थंय थावन आमी आंतोनीचो आस्रो थावन मुडीप सांजुजे वासाचें पुणशेत. थंय थावन मिनी जेसचें पुणशेत बोंटवळू. थंय थावन मिनी जेसचें पुणशेत बिकानघाटे. ताच्या उपरांत सान लॉरेसाचें पुणशेत बोंदेल. अशें आमच्या मंगळूर DSCन अधिकृत तरान परगट केल्ल्या ह्या पुणशेताची आमी भेट करतले. त्या देखून व्हडा जे कोणी नांवां दिल्यात येदोळतून 90 नांवां आयल्यान 2 बसांची वेवस्था आमी येदोळत केल्या. त्या देखून वेळार येवचें. ह्या खर्चा बाबतीन आमी आतां निर्धार केल्ल्या प्रमाणे 500 रुपये एकल्यान दिवंक आसा. इल्लेचे चड उणें जावंक पुरो पूण तुमी 500 रुपये दिया. कित्याक म्हळ्यार बसाक मस्त पयशे येतात. ताचे उपरांत ब्रेकफास्ट जेवणाची मांडावळ करूंक आसा. त्या देखून मिनिमम 500 रुपये. मागीर कितेंय चड जाता जाल्यार मागीर आमी तुमकां सांगतले. हांव आमच्या फिरगजीचो सांजूद वाड्याचो दयाळ कुटीन आनी तशेंच वियोला पिरेरा किरण पिरगजीचें गेल्या त्या आयतारा 4 तारखेर लग्न बांदांत एकवटलेलीं. त्या देखून आमकां बिरगज कुटुंबा व्हड संतोश तांचे मारिपात हे कुटाम आमकां मेळ्ळां. त्या देखून तांकां उल्हास पटयता अभिनंदन पटयता. तांणी मुखार येवन हांगासर येवन आमच्या बिरगज कुटुंबान दिवचो मान स्विकार करून उलो दिता. प्रत्येक जण वियोला पिरेरा ताका आमच्या फिरगज कुटुंबाक आमच्या फिरगज कुटुंबाचो सांदो ते आनी मुखार. त्या देखून हांव ताका तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन ह्या फिरगज कुटुंबाक मोगाचो स्वागत म्हणटा. तांणी दोगांयनी मुखार येवचें. मोगाचेनो आतां आमी उबे रावया. कोंता बेंतिनेचेर मानादी बाब लियो वेगस आशिर्वाद घालतलो. तें जाल्या उपरांत भुरग्यांक कोंत बेतीन आमी घालतले. ते दळा निमाणें गीत आमी गावचें. सगळां उबे रावया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजूचो पास्कांचो गोटो भक्तीन आनी बवार्थान संभ्रमूंक तुवें आमकां फावो केलाय. भगवंत माये संगी तुज्या पुताचे कश्ट मरण आनी जिवंतपण नियाळूंक आमकां आदार जावचे ह्या अजारमायेच्या कोंतांचेर तूं तुजो आशिर्वाद घाल. आनी हें आमचें यात्रेक पयण संपोवन सर्गी राजाक येवंक तुज्या पुताचे जेजूचे नांवी आमकां फावो कर. येसुमिया जेजू क्रिस्ता मनशा कुळाच्या सडबंदरा तुज्या मोगा पसोर आनी तुज्या मायेच्या कार्मेल दोंगराच्या भगवंता कार्मेलीच्या मोगा पसोत ही तुजीं साकरां तुज्या उजव्या हातान ती तूं पवित्र कर. अशें तिचे विनंतीन खोट्या दुस्मानांतलें बाचाव करन
मरण पर्यंत तुजे खुरपेंत तीन थीर रावोन दी तो जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक नमान मरे कृपेन बरले सुविंत संगता श्रामता वाचून सदैव आणि सदैव फळच्यो कशी चेंजेचो मोल्या म्हज्या नामान तुका बरोश आमच्या माय मोयल्याची दुलोब्राये शेना तुझ्या लागता माये लाभाशेकर आमकां देणे आत्मोराचे पापाविणे ओढानाशे आज्यासारखे जिंजियशे अक्रमण्यो मुमटून उडय सर्गींची वाट आमकां सडय पेटय माये जळच्या उज्यान काळजान काळी तुझ्या मोगान रडव माये नाका करू गोपान तुझ्या माका ओढून हुस्क्या तुझ्या माका केळय मोगळ मोजी जातू आवय पुत्रा सोवे सांजूत देवा बघे गुरुवे नेवरम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बाप्पाच्या आणि पुत्राच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.